कुणाचे ओकोत दिता सगळे तुझे मोगाचो देव मोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा कुणाचे ओकोत दिता आत्म्या मोक्षा काळजांता देवाचे उपकार आठोय आत्म्या मोक्षा काळजांता देवाचे उपकार आठोय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो बागेवंत आधुनीक मान दिवंक आमी आयज हांगासर एकठांय जाल्या बागेवंत जी आमची मागणी देवा बोले पावयता त्या बागेवंताक मान दिवंक आनी तेच भाशेन आमची मागणी ताचे मुखार दवरूंक आमी आयले विश्वासान भावार्थान आनी त्याच देवाक जो आमची मागणी आयकून घेता आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालता जाय ती नवलां विस्मितां आमच्या जिवितांत तो करून दाखयता त्याच देवाक आमी दिनवासूंक आयिल्लीं आसा आमी आयज ही दिनवासणेचे भेटेन वांटो घेवंक हाजीर जाल्लीं आसतना आमी आमकांच उगडास करूंक जाय आमी पवित्र सातोड्यांत आसा जें सातोडें हेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कोश्टां मोन्ना वरवीं पवित्र करून दवरलां आनी हेंच तें सातोडें आमकां उदीक पवित्र जावंक आपयता कितें भाशेन जेजूच्या कोश्टांची नदर मारून कितलो तो आमच्या मोगा पासून कोश्टलो आनी मेलो हें ओळखून घेवन तर मिसाचे बेटीन फावो ती परी वांटो घेवन आमी आमकांच तयार करूंक जायती पावटी घोडी आमी त्याच सोम्या जेजू जो आमचे पासत मेलो खूस सोसून मेलो ताका आमी एके भाशेन नाकारला ताचो आमी घात घेतला आमच्या पातकान आमच्या खाडोकी सैमान हे वेळार ह्या सोम्याचे बोगसुणें मागुया हात जोडून म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा बिरिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकलूट कर सोम्या काकलूट कर सोम्या काकलूट कर Krista kakluk kor Krista kakluk kor Krista kakluk kor Sonya kakluk kor Sonya kakluk kor Sonya kakluk kor ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालूया हे मिसाच्या इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता सुनील फेर्नांडीस ताचे पासत आमी मागुया हीच भाशेन एकामेका पासत मागुया सगळीं आमी आमच्यो गरजो इंतेसांवां घेवन आयिल्लीं आसा जावं कोण पिडेंत आसा भलायकी सोदता नोकरी सोदता जिविता सांगाती सोदता भुरग्याच्या देण्याक आशेतात वेगवेगळ्यो गरजो घरांतले प्रश्न कुटुंबांतले प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसा आमची तशी एकामेकाची ह्या वेळार आमची मागणी इंतेसांव बागेवन दांदुनीच्या हातान घालून देवा मुखार आमी घालुया प्रार्थुया सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा
जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समोरूंक फावो त्या मनान करूंक तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पाव आमच्या सुमिया जपदार जो क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीट दियात हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हणलें तूं म्हजो चाकोर तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय पूण हांव अशें चिंतालो हांव निर्फोळी वावुरलो बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव झरयलो तोरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें हक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो म्हजें बोल म्हळ्यार म्हजो देवूच हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक ताचेशी पोतून हाडूंक इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो तर हो सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पोतून हाडल्यार पावना पूण प्रिथमेच्या शिमा पोरव्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो देवाचें उतोरें जाबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें परतून म्हणुया म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कधीच फोटोवंक दिवं नाका तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निबार म्हाका चीट दिवन आयक म्हजें तारण कोर जाबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप जा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जा म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें खडप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नुस्त्यांतल्या हातांतलो म्हाका निबार जाबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवासो म्हजे तोरणे पिरायेर थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास जल्मान थावन तुजेरूच पातयोन आयला आवयच्या कुसव्यान सून तूं म्हाका राखताय जाबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें देवा म्हज्या तोरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयतायलाय आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा जाबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें शिव वर्तमानाक आमची काल जमाना तयार करूंक उबी रावया नोमान आमच्या राया तूं बापाक खालतो जालोय शांत मेंढऱ्याक मारूंक वता तसो तुका खुसार मारूंक वेलो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान
जेवणाक बसलोले आसतना जेजू कोणती बरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो गात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावान शीस एकामेकाक पडोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या होड्ड्याक तेकून आसलो. देखून शिमाव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता? ताणें आपली तकली जेजूच्या होड्ड्याक बागून ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाड केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, शिमाव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्यांक कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतो जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताची सवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवून करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जूंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. शिमाव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतलो. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव जीव दिवंक, म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. अपय उडोवतावन मिसाक डिस्टर्ब करता. तुमचे मदें हें मीस पिड्यार करूंक आयला तो. उडोवतावन डिस्टर्ब करता म्हाका. भिये नाकात, हांव बेश्टो एक्टींग करतालो. अशें एक्टींग करूंक पडली ती. दुबाविरीत सगल्यांच्या मनांत हें आयलें जायत, कोण तो, कोण तो? थोड्यांनी मातशें तकली देखून गुंडायल्ली, कोण तो काय म्हणून. इश्टानो, हेंच जालें जेन्ना जेजून म्हणलें तुमचे भितरलो कोण तरी गात घेतलो म्हणून. तेवूय पडोवंक लागले, तेवूय चिंतूंक लागले, कोण काय तो. दुबाविरीत आमी म्हणटलीं गात घेतलो तो जेजू म्हणून, पूण थंयसर जेजू फकत जुदास म्हणून. पूण जेजू थंयसर फकत जुदासाचीच खबर करतालो काय, ओ आनी कोण थंयसर आसले जे जेजूचो दुसरेच भाशेन गात घेवपाचो आसले? आयज आमी नियाळ करुया. हें आयज जें शिव वर्तमान आमकां परगोड जालां तें, ताचो संदर्भ आमी पळोवया. जेजू आतां पास्काचें जेवण करता. ताचे आपोसल आसात थंयसर आनी जेजू निकतेच आपल्या आपोसलांचे पांय धुल्यात. पांय धुवन आतां कितें जाता तें आमकां आयचें शिव वर्तमान परगोड जाता. आनी पयलेंच आमकां म्हणलां थंयसर जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोणती बरीत जालो. दुसरे कडेन आमकां मेळटा जेजू थरतलो, भियेलो, भितरल्यान दुखी जालो. कित्याक काय? आपूण मरचो आसा म्हणून. ओय, कितलें आगोड तें मरोण येतलें, कोश्ट पडटलें, ओय भिरांत. पूण ताका लागून जेजू भियेल्लो काय, ओ कोणती बरीत जाल्लो काय? कित्याक जेजू जाणा आसलो ही देवाची खुशी आनी हांवें मरूंक जाय म्हणून. तो मरणाक भिवून कोणती बरीत जाल्लो? वो आपणाचेच
ह्या मरणा पयले म्हाका मारचे आसा हें ओडकून घेवन जेजू कोणती बरी जाल्लो काय कित्याक कोणती बरी जावं तो थंयसर म्हणटा तुमचे मदलो कोण तरी म्हजो घात घेवचो आसा कोण एकलो घात घेतलो जेजूचें व्हडतेपण म्हणटा तें जेजू खबर आसली कोण कशे भाशेन घात घेतलो तो पूण तो नांव घेना नांव घेवन ताका लोजयेक घालिना पूण म्हणटा कोण तो तांकांच विचार करचो करूंक सेल्फ रिफ्लेक्शनान घालता कोण तो नांव घेनासतना त्या मनशांक तो एके भाशेन तांचेच भितर वचून आपल्या शिसां आपोसलां भितर वचून नियाळ करूंक तो तांकां उलो मारता पूण थंयसर शिमा पेद्रू आसलो जो एके भाशेन पोजिशनान पयलो कसो थंयसर आनी ताच्यान तें जायना मानून घेवंक कित्याक ताका जाणा जावंक जाय कोण तो काय म्हणून घोडी ताका जाणा जावंक जाय आमचे भितरलो बरें जेवण जेवता आसतना हें आनी अकस्मात हें आनी कितें आमचे मदलो कोण तरी घात घेवचो आसा घोडी ताका जाणा जावंक जाय आसलें हो मनीस कोण तो ओ दुसऱ्या उतरांनी घोडी ताका जाणा जावंक जाय आसलें हो मनीस कोण तो ताका बूत शिकोवंक कित्याक आमी जाणा जेत्समानी मोड्यान पेद्रू आयलो थंयसर एका सैनिकाचो ताणें कानूच कातरलो ताच्यान जायना जालें पूण पेद्रूकूच खबर ना उपरांत तोच जेजूचो घातूय घेवचो आसा दुसरे भाशेन आनी पेद्रू विचार करता आनी पळयता जेजूचे कुशीक ताचो मोगाचो शीस बसलोलो दिसता न्हू हो मोगाचो शीस जेजूचे कुशीक बसलोलो हेंवूय गरजेचें ह्यो सगल्यो डिटेल्स गरजेच्यो आयचे शिव वर्तमान कित्याक हो तो कोरेपणी मोगाचो शीस जालो जो कुशालकायेचे घडयेर जेजूचे कुशीन आसलो आनी दुखाचे घडयेर जेजूचे कुशीन आसलो ते म्हणल्यार कुर्सामळी तो जिवांव कुशालकायेचे घडयेर जेजू सांगाता आसा आनी उपरांत दुखाचे घडयेर जेजूच्या सांगाता आसा हेर उरलेले सगळे गेले आतां थंयसर जेजू तो कुशीन आसलो म्हणून शिमावन ताका विचारलें विचार कुणा करून विचारलें कोण तो विचारलें आसतलें ताणें विचार बेगीन विचार जेजू कोण तो आनीक जेजू आतां देखून नांव घेना पूण बोलतेंच जाल्यार एके भाशेन तो म्हणटा ताचे आदीं हेंवूय गरजेचें जेन्ना जेजून म्हणलें तुमचे मदलो कोण तरी घात घेतलो तो ते एकामेकाक पडोवंक लागले एकामेकाक पडोवन तांणीच एकामेकाक लावून दिलें कित्याक थंयसरले चडशे जाण जेजूक घात घेतले जावं एकलो विकून एकलो नाकारून एकले पडोन वचून एकामेकाक पडोवन तांणी तांकांच एके भाशेन दाखयलें आमी सगळे हांगासर आसात ते घात घेतले म्हणून सोडून जिवां आनी आतां जेजू कोऱ्यांनीच सांगता कोण घेतलो तो नांव घेनासतना सांगता म्हणल्यार तो उंड्याचो कुडको घेता मॉसल ऑफ ब्रेड तो बुडोवन दिता ताका म्हणटा आनी दिता कोणाक जुदास इस्कारियोता आतां जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार जेजून जेवण केलें तें हे व्हडल्या मेजाचेर न्हय जुदेवांची चाल आसली सोकला ते बसून आड पडोन थंयसर जेवण करताले आनी सोर भोंवती दोनी आनी ताचे सोर भोंवती आनी दोनी दितालो सुवात्यो एके वाटेन आमी जाणात एके कुशीक हो मोगाचो शीस आसा आनी आतां जेजू तो उंड्याचो कुडको घेता आनी जुदासाक दिता तशें जाल्यार जुदास ताचे सायडीनूच आसलो जाय जावंक शकता सायडीनूच कित्याक जेजू वोसोन उबो रावन थंयसर दिल्लें जाल्यार थंयसर आमकां हें शुभ वर्तमान म्हणपाचें जेजू उठलो आनी वचून थंयसर ताका पूण जेजून ताका थंयसर दिलें तशें जाल्यार जुदास ताचे सायडीनूच आसलो दिसता न्हू उंडो बुडोवन दिवप ही जुदेवांची जेवणा मेजार एक गरजेची चाल आसली दोनी आपल्या मोग्यांक सदांच एक धाकटो उंड्याचो कुडको जावं ते पास्काच्या जेवणाचो बुडोवन दितालो आपूण जो कोणाचो इट्स अ सायन ऑफ फ्रेंडशीप ऑल्सो आनी कित्याक बुडोवन आमी जाणात पास्कांचें जेवण जातालें तें म्हणल्यार फूग नासलो उंडो घेवन आनी कोडू भाजी घेवन कित्याक तें तांकां फॉर्मायलें हें जेवण असलें कोडू भाजी आनी फूग नासलो उंडो तो फूग नासलो उंड्याचो कुडको ताणें घेतलो जेजून आनी घोडये ते कोडू भाजयेन बुडोवन जुदासाक थंयसर दिलो सायन ऑफ फ्रेंडशीप हांव तुजो मोग निमणे घोडयेर देखून जेजून जुदासाक दाखयलें हांव तुजो कितलो मोग करता तो जेजू जाणा आसलो
तो गात घेतलो म्हणून हांव चान्स दितां तुका तुका म्हजे सायडीन बसोवंक दितां हांव तुजे पांय धुले जेजून आनी आतां मोगाची कुणां कशी हांव तुका हो उंड्याचो कुडको दितां जो कोडू भाजी बुडोवन दिवन जुदास तो कुडको घेता जुदासाक खबर आसा जेजू कितलो मोग करता तो पूण आमकां मागीर कळ्ळें जेन्ना ताणें उंडो घेतलो सोयतान भितर रिगलो आतां आमकां दिसतलें उंडो घेतलो म्हणून सोयतान भितर रिगलो ना जेजून मोग दाखयलो पूण जेजूच्या मोगाक ताणें पाळो दिवंक ना आनी तेन्ना सोयतानान येवजिलें हो म्हजो भितर रिगलो तो मोगाचो उंडो देखून दिवन मोगाची कुणां देखून दिवन त्या मोगाक जुदासान जबाब दिलो ना आनी सोयतानाक तावें जालें हो मनीस म्हजो सेवक आतां सोयतान भितर सरता आनी आतां सोयतान वावरतलो जुदासा उद्देशी जेजूक एके भाशेन जेजूक काबार करूंक कोश्टांव निमाणी घुडये देखून जेजून जुदासाक दाखयलें कितलो मोग करतालो कित्याक जेजू जाणा आसलो जुदासाक सत्य आसा ही हॅज फ्रिडम आनी देव केन्नाच आमचे सत्येचेर पांय धरून माडयना आमचे फ्रिडम आसा आमची सत्य आसा तो मानून घेता पूण जाता तितलो तो मोग दाखयता आमी चूज करता मोगाक चूज करता ओ दुयेंसा आनी निमणे घोडये देखून जेजून दाखयलो मोग पूण जुदासान नाकारलो आनी मागीर कितें जालें जेजू म्हणटा करचें आसा तें कर कित्याक जेजूक आतां तावें जालें निमणे घोडये देखून मोग दाखोवन ताणें जबाब दिवंक ना आनी जेजू म्हणटा तुजें कितें करचें आसा तें बेगूनच कर हेर सगळे आहात ते तांकां कळोंक ना जेजू कितें सांगता तो घोडी तो पयशे सांबाळटालो म्हणून घोडी तांकां दिसलें जायत घोडी ताका कितें दुर्बळांक दिवंक आनी कितें हाडूंक पास्कांचें जेवणां कितें हाडूंक सांगलां जायत म्हणून तें तांकां दिसलें आनी जुदास आतां कितें करता जुदास उठ्ठा आनी वेता आनी आमकां हांगासर सांगलां रात जाली जुदास काडोकान गेलो तितल्याचेर सोंपना आतां दुसरे भाशेन गात घेतलो ताची खबर मेळटा आनी तो म्हळ्यार पेद्रू जेजू पेद्रूचें बाकीत करता थंयसर जेजू म्हणटा आतां म्हाका मोहिमा जोडून घेवचो वेळ पावलो तोच देव म्हजो मोहिमा दितलो म्हाका हांव वेतां तुवें तुमच्यान येवंक जाय आनी पेद्रू हांगासर आबूज जाता जो दाखोवंक सोदता जेजूचो कितलो मोग करता जेजू तूं वेता थंयसर येवंक जायना हांव येतलोच तो म्हणटा ना तूं मागीर येतलो कित्याक जेजू जाणा तो मागीर येतलो म्हणून आपणा भाशेन ताका कोश्ट पडटले तो एक मारतीर जातलो ताका पत्त्या खुर्साचेरूय मारतले हें हांगासर बाकीत जाता पूण तो म्हणटा जेजू म्हज्यान जायना तुजे पासून हांव जीव दिवन देखून तयार आसा म्हजो जीव दितलो ओय जीव दितलो जेजू प्रश्न घालता ह्या प्रश्नांतूच व्हडलो जबाब आसा ओय तूं कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी म्हाका नाकारतलो इश्टानो जरी तो नियाड केल्यार हे बारीक साणीचेर हांगासर जेजू कोंब्याची खबर करता कोंबो केन्ना साद घालता कोंबो साद घालता आनी आमकां कळटा सकाळ जाली म्हणून पूण आतांचे थोडे कोंबे केन्नाच साद घालतात थंय तांचे भितर सिस्टमांत कार्बन आयला ते बरे नात कोंबे आतांचे थोडे पूण आमी जाणात कोंबे साद घालता तेन्ना दीस जालो आनी जेजू म्हणटा कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलो तशें जाल्यार जेजू रातचो काडोक आसा तेन्ना इन डार्कनस तूं म्हाका नाकारतलो जुदास जेजूक सोडून काडोकान गेलो आनी पेद्रू काडोक आसतना रात आसतना म्हळ्यार कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी नाकारतलो दोगांय जेजूचे लागशिल्ले काडोकान गेले कित्याक गरजेचें नियाळ करूं कित्याक जुवांव हे शुभ वर्तमानांत काडूक आनी उजवाडाची जाय ती खबर करता जावं ते सुरवातेक तें जावं तें जुवांवच्या 8व्या आवेसवरान थंयसर तो म्हणटा जेजू संवसाराचो उजवाड आनी आतां 13व्या आवेसवडान ह्याच जेजूचे लागशिल्ले आसात ह्या संवसाराच्या उजवाडाक नाकारतात सोडून दितात आनी काडोकान वेतात काडोकान वचोन एकलो जेजूक विंगता काडोकान वचोन दुसरो जेजूक नाकारता जेजू संवसाराचो उजवाड हांगासर आसा पूण तितल्याचें काबार जायना इश्टानो होच तो जेजू
जे पयलें वाचप म्हणटा तें इजायस प्रवादीत त्या सेवकाची खबर करता, हो सेवक मरून सोडवून दितलो, आख्ख्या राष्ट्रांक उजवाड दितलो. हो तो ती काळोखी रात मरोन उपरांत 3 दिसांनी काळोखी रातीचेर होच तो सोमी जेजू जैत व्हरतलो. ती काळोखी रातीचो काळो काडून ती रात खोटी रात आसली ती पवित्र करून दवरतलो. आनी हें गरजेचें. हो तो पेद्रू एकलो काळोखान गेल्लो तो परतो उजवाडाक येतलो जेजूचे. आनी त्या पासून ताणें जेजूक नाकारलो जायत पूण तो बागेवन जावंक पावलो, कित्याक तो काळोखान गेल्लो जायत पूण तो परतो उजवाडांत आयलो. जुदास कित्याक बागेवन जावचो चुकलो? तो ताका आमी वळखतात घातकी जुदास म्हणून. घातकी कित्याक उरलो? कित्याक तो एक फावटी काळोखान गेल्लो, तो काळोखांतूच सांडलो. इश्टानो, काय बरें आयज हें देवाचें शिव वर्तमान कितलें सांगता बारीकसाणीन. आयज आमकांच होय प्रश्न पयली सुवाती जेन्ना जेजू विचारता कोण एकलो म्हजो घात घेतलो, हांव पयलो दुसऱ्याक पडयता काय? जायते फावटी म्हजी ताळणी जाता टेंडन्सी, वय तो घडी घात घेता, चंय ताचें जिवीत कसलें, आवय सारकें पातकान भरलेलें आसा तर आनी बरं हांवें पयलो म्हाका पडूंक जाय. पेद्रूक देखून ती खुशी आसली, जाणा जावं कोण तो. पूण पेद्रूचें एके भाशेन घातकीपण चड आसलें, कित्याक जेजूक ताणें प्रॉमीस केली हांव तुजे पासून जीव दितलो, पूण तोच जेजूक नाकारता. जुदासान तरी केन्नाच प्रॉमीस करूंक ना, तो पयशांच्या आशेन गेलो तो गेलो. पूण पेद्रून सांगलें वयलें हांव तुजो मोग करतां, तुजे पासून जीव दितां, पूण उपरांत रोखडोच नाकारतलो. पूण व्हरतेंपण आसलें तें म्हणल्यार पेद्रूचें काळोखान गेलो तो जायत, जेजूक नाकारलो तो परतो आयलो. घडी जुदासूय परतो आयल्लो जाल्यार आयज आमकां बागेवन जुदास म्हूण मेळपाचो, पूण ना. त्या पासून पयली वस्त हे पवित्र सातोड्यान हांवें म्हाकाच पयलो प्रश्न करून हांव काय तो जेजूक घात करता तो दुसऱ्याक पडोवचे सुवाती. दुसरे सुवाती हांव कितें विचून काडटां? हो उजवाडाक जेजू उजवाडाक जो आल्ताराचेर येतलो थोड्याच वेळान, हो उजवाडाक वो काळोखाक जाय. हांव जायते फावटी काळोखाक विचून काडटां. जेन्ना हांव त्याच देवाक विंकतां पयशांक लागून, पयशांचे आशेक लागून, हांव सैम विंकतां आशेक लागून म्हाका मेळटलें म्हण हांव सैमाचें घट्टन करून उलयतां, हांव देवाक विंकतां, हांव काळोखाक विचून काडटां. हांव जेन्ना ह्याच देवाक नाकारतां, कित्याक करप्शन करून क्रिस्तांव तरी पासून हांव करप्शन करतां, हांव देवाक नाकारतां. हांव घरांत वायट करतां, जावं म्हज्या गोरकाराक सोदयतां, गोरकानीक सोदयतां, अविस्वासी जावन वायट करून म्हज्या भुरग्यांक जावं हें तें जावं हांव जेजूक नाकारतां. जावं जेजूक हांव नाकारतां ल्हान ल्हान वस्तून. एक सादें उदाहरण, हांव मिसांत आयिल्लो आसा, म्हज्यान बरे भाशेन मिसांत बसूंक जाता. वेळ हांवें एटलिस्ट 1 वर तरी हांवें म्हज्यान देवाक दिवंक जाता मिसांत तरी, हांव बेश्टो म्हणून. पूण थंयसर हांव मोबायल भायर काडटां, स्टेटस पळयतां, वॉट्सॅपार आनी कितें पळयतां, हांव जेजूक नाकारतां. ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू जाय दिसता न्हू, हांव नाकारतां जेजूक. तेन्ना हांव काळोखाक विचून काडटां. जेजूक वाड्यार दुखता तें जायत आनी हांव कोत्ता तें, आमी सगलीं कोत्तात. आमी आयज म्हणोंक जायना तो जुदासानू केलें, थंयसर आमकां दिसलें जुदासूच, पूण आमकां बारीकसाणेन नियाळ केले उपरांत पडलें कितले जाण सगले आपोसलान जेजूक घात केलो. हें गरजेचें. हांव काय तो नाकारतां, हांव काळोख विचून काडटां. आनी तशें करता जाल्यार हो जेजू आमच्या जिवितांतलो काळोख काडून उडोवंक बाळे तो मेलो. त्या जेजू उजवाडाक आमी घेवंक गरज. आयज हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, आमचें जिवीत ताचे मुखार दवरून. खरेपणी आमकां उजवाड जाय आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबान, जाल्यार हे काळोखाक आमी पयस करून. असोकताय आमच्या जिवितांत आसा, पूण असोकताय न्हू व्हडतो म्हणटात तो जेजू. काळोखांत पडटली, पेद्रूय पडलो, पूण तो परतो उजवाडाक आयलो. काळोखांत पडोन थंयसर सांडप, हांव काळोखांतूच उरतलो जुदासा भाशेन. आयज म्हाका कितें विचून काडूंक जाय? ह्याच जेजूक जो आल्ताराचेर येतलो ताका सांग. आनी आमी सगलीं एक दीस उजवाडाची मनशां जावं पावतलीं, जोरी तर आमी त्याच स्वर्गा संवसाराच्या उजवाडाक विचून काडलो जाल्यार. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया.
सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी वायटोवें जिवीत जेतोल्यांक काकलुतीन आनी दोळ्यांनी वेंगूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमा समेस्तांनी देवाचेर पातयेवन बरें करूंक आनी ताका जाय तेंच विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या मिसा भेटेंत सुनील फेर्नांडीस हाणें आपलें इंतेसांव भेटयलां. ताका बागयोन आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुवाम आशिर्वाद फावो जावंक ताचे खातीर मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. दोळ बापा कालतक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज नंबर 36. Gundo somor pita amchi mona somor puya atmi gundo toyar korta kalsa amchi toyar korya atmi takaros betna amchi jibetoya Kristaro gotto konvita Biyung kami ay tizawya Surgi jewon toyar sarne Bukan marung lagi sorya Sarogot piwon zatle Amcia atranda dostoria सगळी उबी रावया. म्हज्या बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानदा दोसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदपाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुटीची दिश्ट घाल. खोस सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कोडे गुटा रुपान आमी आतां एकवटां हो एकवट दिसान दीस वाडूं आमच्या पुनर्जन्मपणा दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देव सोर काडे आनी सोर उरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवी दितोल्या मोन्नाचे आनी वैभवी पुनर्जन्मपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जोयत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं घोडितां सोडवणेची आमी भोगतीन समोर उमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं दुतांचो दोलबार संदोसान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गा. ताचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazzo
बापा कोरोस्त पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या येजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगोत आपलीच खोशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासणी कोराचे रोग पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक पुरात सगळ्यो विरावया भावार्थाचो गूट पुरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर वता सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन कोण पुरगोटा सोम्या जेजू तुझ्या येण्यान आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सुवर्णची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तांची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गोशवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खी पृथ्वीचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वा पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोट पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजराचो दीस समरुकतात कोण पिडेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात आपल्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात आनी सगल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरता बागेवन तांतून आनी सोर काडून तुका मानुल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटत तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या भुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दी धरून म्हणुया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणीत पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता तुज्या पातकांची न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बाळटाची दिश्ट घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान समज जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्या शांती नाकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतले उपरांतूच आमच्यान बसून ती मेरो मागण्यांत वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D16 पेज नंबर 55. Maka hatlay
प्रार्थूया. कोनवडे बापा, आमच्या आत्मीक उदारपासून तूं आमकां जेजूचे मास आनी रगत दिताय. ह्या सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणी जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशें हांवूय तुजे फुडें आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुल. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोर. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरंगुतात. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवायें. पिठोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान. आनी चोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूं म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हणून तुजें उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोती बरीत खाडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगीत आयिल्लो तोच वाडो जेजू. तुजे विनवणे म्हाका बोगसुणें थो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भोरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें धोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखान पड. तुजे वेगीत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवाड. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओत्सोऱ्यांच्या भाग्योंत आंतून तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा. तर तुजे पदवीदार मजूती एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळ आनी कोनवाळ. तोंडाय आनी शांतीताय. ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय. गोठाय आनी जाणवण. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांग. तुजे विनोदी जीव सारकेले बरे गवंडी ते जावंक दी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं तांबन आसतना विनोदी खोर. आमेन. भाग्योंत आंतोनीचे रेलिकेचो उमाव दिवचे आदीं म्हाका हें सांगूंक दिसता. जायते पावटी हांव सांगता तें
संस्कारनेच्या वेळार कॉन्सक्रेशना वेळार हांवें जायते जाणांक पळयलीं उबीं आसात तीं आनी मदेंच उबीं रावन दुसऱ्यांकूय आडकोर दवर पूण तींच मनशां आतां दिमी घालून आसात संस्कारनेचो वेळ त्या वेळार आमी दिमी घालूंकूच जाय जाता जाल्यार म्हज्यान हांवें घालूंकूच जाय पूण घोडी म्हाका आडकूड आसा हांव घालना देव सजमता पूण आतां हांवें घातलें तशें जाल्यार म्हज्यान घालूंक जातालें इश्टानो कोण व्हडलो देव वो सांतांतून हें मागणें देखून सांतांतोनीचें तें जेजूक एड्रेस केल्लें आसा जेजू ह्या सांतांतोनी उदेशी जेजू तूं आमकां आमचे उपकार मेळोवन घे हांव कोणाक दितां काय खंय तरी हांव चुकतां काय कित्याक जायते पळयलां हांवें तरणाटे देखून संस्कारनेच्या वेळार उबे रावना घोटमूट आसात पूण ह्या मागण्यांक सगळीं दिमी घालतात तशें जाल्यार हांव जेजूक तितलो वॅल्यू दिना आनी ताच्या भोगताक वॅल्यू दिता खंय तरी हांव चुकतां इश्टानो हें जावंक जायना जेजू आमकां मेळोवन दिता ह्या भाग्यवंता उद्देशी जोरी तरी हांव जेजूक तितलें मोल दिना पूण ताच्या भोगताक दिता म्हजी सगळी भोगतीच खंय तरी चुकता तर हांवें नियाळ करची गरज कित्याक हांवें पळयलां संस्कारनेच्या वेळार कितलीं जाण मदें उबीं आसलीं फाटल्यान देखून आनी दुसऱ्यांक आडकोड करतालीं पूण आतां दिमी घालून आसा हें जावंक जायना देवाक पयलो व्हडलो मान दिवं आनी ताच्या भोगताक उपरांत ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे रेलिकेचो आशिर्वाद घेवन तयार जाता Voice